फाटलीं 2-3 वर्सां आमदार गोविंद गावडे आनी मंत्री रमेश तवडकारा मदीं शब्दीक वाद चलिल्लो. गोविंद गावडे आसा थंय रमेश तवडकार ना आनी तवडकार आसा थंय गावडे ना अशी परिस्थिती आशिल्ली. तांचे मदीं केन्ना बरेपण जावपाची चिन्नाच नाशिल्लीं. नांव घेयनासतना एकमेकाचेर आरोप जाताले. मात आतां तांचे मदलो वाद मिटून ते खंय एक जाल्यात म्हूण मंत्री रमेश तवडकार सांगता. विषय मिटलो सगळे एकच विषय आम्ही सगळ्यांनी केला आसान उलयता की कम्युनिटीच्या हिता खातीर गोंयच्या हिता खातीर सगळ्या जाणांनी बरोबर काम करप हो आमी निर्णय जाता. आज हो मंत्री आसा की हांवेंच 2 पावल फाटल्यान घेवन आसा न्ही ह्या विशया खातीर गोंयची जर बरें जर जायत जाल्यार ते करपाक जाय ह्या सुनाचो निर्णय घेतला. हांगा सगळ्या प्रकारचे विशय आसात न्ही. त्यामुळे जितलो प्रयत्न गोंयच्या हिता खातीर किंवा कम्युनिटीच्या हिता खातीर करपाक जाय आनी एज ए ट्रायबल अल्फा मंत्री म्हणून आसा हांवें करपाकच जाय. सो येता ते इलेक्शनाक तुमी तिघ वांगडा आसतले कितें म्हणटा इलेक्शनाक म्हणटा सगळे बरोबर आसतले. सगळे लिडर जे आसले बरोबर आसतले. तुमी फाल्यां आमी त्या विशयाचो प्रेस कॉन्फरन्स आसा आनी मागीर केन्ना तरी जर तुमी शक्य आसा ती आमची 25 सगळे प्रेरणा दिसांनी तुमी येवच्यान तो कार्यक्रम तुमी समजून घेवचो. गोविंद गावडेक सपोर्ट आसतलो तुमचो? सपोर्ट आसतलोच असा म्हणून आमी सगळे एकठांय बसता न्ही. तुम्ही आणि गोविंद गावडे वांगडा स्टेजीर आसतले, तुम्ही वांगडा आसतले कार्यक्रमाक? सगळे बरोबर आसतले. ह्या विशया संदर्भांतले आमचे सगळ्यांचे विशय आसा न्ही की बऱ्या वायटा संदर्भांत ते चिंतन जे आसा आमी सगळ्यांनी ते सादारणशे म्हयनेभर केल्ले आसा. एक दीस न्ही, एक दिसात बसले अशें ना. आनी तातूंत एज ए मंत्री तेन्ना हांवें म्हजे 2 पावल सगळे फाटल्यान म्हणजे फाटले कितें जालें इतिहासाक आमी कोणी ताणें हात घालूं ना आनी हांवें हात घालूं.